दिल्ली, बेंगळूर, मुंबई सारकेल्या शारांतल्यान गोंयची एअरवेज तिकेट इयर एंडाक बरीच पडल्या. नोटबंदीचो परिणाम एअरफेराचेर स्पष्ट दिसता. दिल्ली गोवा तिकेट 5 ते 6 हजारां मेरेन देंवल्या. मुंबई गोवा तिकेट 4 ते 5 हजारांत बूक करूं येता. जाल्यार बेंगळूर गोवा तिकेट फक्त 2700 रुपया. फाटल्या 5 वर्सांचे इयर एंडाचे एअर तिकेट रेट्स पळयल्यार रेट 50 ते 70% देंवल्यात. स्पेशल रिपोर्ट. नोटबंदी उपरांत हार्ड कॅश कमी जाल्ल्यान ताचो परिणाम गोंयच्या टुरिजमाचेर जाला. पार्ट्यां खातीर येवपी टुरिस्टांक हे फावट बरी गजाल म्हळ्यार विकेंडाक इयर एंड आयला. शेनवार आयतार मेळटा. मात नोटबंदीचो परिणाम जाग्यार येना. विमानाच्यो तिकेटी पडल्यात त्यो पळयल्यार नोटबंदीचो परिणाम स्पश्ट दिसता. शुक्रार मेरेन दिल्ली गोवा इकॉनॉमी क्लासाची तिकेट 9,900 रुपया आनी शेनवारा तीच तिकेट 5,200 रुपया. जाल्यार 1 जानेराक गोंयच्यान दिल्ली वचपाक रिटर्न तिकेट 5,200 आनी 2 जानेराक 5,800 रुपया. पोरू इयर एंडाक दिल्ली सावन येवंक आनी वचूंक 12 ते 15,000 रुपया फारीक करचे पडटाले. त्याच प्रमाण मुंबय सावन गोंयची तिकेट 30 डिसेंबराक 4,400 रुपया आनी 31 डिसेंबराक ती 4,000 सकयल देंवल्या. 1 जानेराक परत मुंबय वतल्यांक फक्त 3,400 रुपया आनी 2 जानेराक 2,900 रुपया फारीक करचे पडटले. गेल्या वर्सा परस सुमार 50 ते 60% उण्या रेटीन हे तिकेटी मेळटात. बेंगळूर गोंयची विमानाची तिकेट 30 डिसेंबराक 3,900 रुपया आनी 31 2,700 रुपया आनी बेंगळूरची रिटर्न तिकेट 1 आनी 2 जानेराक फक्त 1,600 रुपया आसतली. पोरू परस 60 ते 70% कमी रेटीन सध्या तिकेटी चल्ल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मांद्रेकाराच्या कला संस्कृती खात्यांत खंय सगळ्यांत मोठें स्कॅम जाला म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. कला सन्मान अवॉर्डाच्यो कार्यावळी करता म्हूण सांगून लाखांनी बिलां सरकाराक धाडटात, मात त्यो कार्यावळी खंय जायच नात. नांवाक भोगावळ करतात. मुख्यमंत्र्यान मांद्रेकाराच्या कारभाराची चवकशी करची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. हें प्रकरण खंय विजिलन्स आनी लोकायुक्ता मेरेन पावयतले. आर्ट एंड कल्चरान जे स्कॅम सापडला हे जावन आसा द बिगस्ट स्कॅम ऑफ द सेंचुरी. फ्रॉड इन सच अ मोडस ऑपरेंडी that I think now Mandrekar has made another 100 crores. That in the Kala Sanman there is a ceremony held. एक ceremony function जाता कला सन्मान जेन्ना दिता. ह्या डिपार्टमेंटान प्रत्येक फंक्शनाचे ओडेज 3 अशे लाख हे गव्हर्मेंटाचे तिजोरींसून येल्लेले आहा. पूण ही फंक्शनां जावंक तेंचे कडेन एक फिक्स पोस्टर आहा फाटल्यान. त्या लोकांक हाडप, तेंचे फोटो काडप आनी बिलां करप. एवरी फंक्शन आय एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ गोवा. They must have shown about nearly 1,000 functions in the last 5 years. 2 lakh into 1,000 function. कितले कोटीचे पैसे लोकांनी खाल्ले हे तुम्ही पळया. He is the richest politician in this government and can be compared to Ambani's and Adani's. ही माझी चॅलेंज हा. गरज हा गव्हर्मेंटान, गरज हा हे मॅटराचेर मांद्रेकाराचेर FIR फायल करपाक. आमी कंप्लेन हेचे बद्दल वेरियस डिपार्टमेंटांक दितले, including vigilance. Now the Chief Minister has to answer to the people of Goa what he is going to do with the minister. प्रसाद लोलेकार सारको जो डायरेक्टर आहा थंय आर्ट एंड कल्चर सांबाळटा इतकी वर्सां. हे पॉलिटिकल हाका बळी पडटात आनी कांयच ऑडिट करनासतना, डॉक्युमेंटरी सारके अवेल करनासतना, डॉक्युमेंटरी प्रूफ सारके पळयनासतना खंयच्या खंय सँक्शनां करतात ओन्ली बिकॉज पॉलिटिकल मास्टर्स टेल. फातोड्ड्या गोगळांत सिद्धनाथ भुयावाच्या बंगल्यांत चोर घुसले. 25,000 हजारांची करन्सी फारायली. किचनाचे जनेलाचे ग्रिल्स कापून चोर खंय भितर घुसले. कॅश 1,800 आनी $300 आशिल्ले ताचे वॉलेट, टॅब, 2 मोबायल, देवघरांतले चांदीचे ताट फारायले. सिद्धनाथ वेल्या फ्लोरार आशिल्लो. सगळी फामील घरांत आसतना विचित्र पद्दतीन चोरी जाल्या. चोर घुसले म्हूण भुयावाच्या फामिलीक कळिल्लें. ते खंय घरांत वरभर आशिल्ले. पुलीस पावले ना. आता पळय ते हांगा एक मोबायल आशिल्लो आनी एक चल नाशिल्लो तो मोबायल आशिल्लो आनी एक टॅब आशिल्लो आनी देवा रुमान एक चांदी ताट आशिल्लें ते व्हेला
आणि एक सोऱ्या बाटली व्हेल्या थंय सोऱ्या बाटली आशिल्ली कालच कोण येवं 5 मिनटांनी ती बाटली हाडून दवरल्यो ताका ती बाटली एक व्हेली सिद्धराताले वॉलेट व्हेला तातूंत म्हणटा तेजी सगळी कार्डां हे ते सगळे आसा आनी $300 एक आशिल्ले दिसता आनी 1800 रुपये कितें तरी आमगे सुटे आशिल्ले ते वॉलेटूच व्हेला तागेले फुल आणि 2:30 आम्ही कॉल केला 2:27 3:30 पर्यंत पुलीस ना मागीर हिजो फोन येतकर आम्ही गॅलरी ओपन करून किळच्यो मारल्या भायर तेन्ना तो गेलो तो म्हाका दिश्टी पडली सावळी मागीर आम्ही सकयल आयल्या तो वतकर हो पयलीं फुलिल्लो पूण कितें एकटो दादलो मनीस कळना न्ही कितें आतां ते मारून बिरून उडयले जाल्यार त्या परस कितें व्हरता ते व्हरू पडपाचें ते भिवून आमी आनी हांगा वाड्यार कोणूच ना कितले आमी हाडटली वयल्यान चोर कोणूच ना तो साळगांवकारलो सेक्युरिटी दितला कुत्रो भुकता तांचो पण आनी हांगा कोणूच ना रस्त्यार येवन बोवाळ घाले जाल्यार कोण येवना काल राती म्हजो आवयचो फोन आयलो म्हाका 2:30 वरांचेर 2:25 एक्झॅक्टली की अशें कोण तरी आसा म्हणून घरान आनी आनी दार घालें म्हणून सो हांवें रोखडोच 2:30 पुलिसाक फोन केलो आनी आमी रावले की पुलीस येतले आनी आमी सकयल वतले म्हणून पूण 3:30 मागीर परतो तिजो फोन आयलो 1 वर कोण पुलीस येवंकूच ना की परतो कोण तरी ट्राय करता आपल्याले दार उगड बेडरुमाचें करून मागीर आमी बोवाळ केलो आनी आमी सकयल आयली तो म्हणसर चोर धांविल्लो तुमी पळयलें आसतलें ग्रील सगळें कशें कापलां मागीर दिसता जवळ जवळ एकाक तरी तो आयलो आसतलो आनी इट इज नॉट सो इजी टू रिमूव द ग्रील म्हणजे तांणी सगळे स्क्रू काडले ताजे प्लस आमची एल्युमिनियम जी भायली विंडो फ्रेम आसा ग्लासाची ती काडून दवरली आनी एक्चुली ती हायटारूय आसा सो पूण एकूच दुर्दैव म्हणल्यार हांवें अडेजांक फोन केलो तिणें आवयन म्हज्या कंट्रोल रुमाक फोन केलो आनी हांवें डायरेक्ट मडगांव टावनाक फोन केलो आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हाका आतां PSI हांचे कडल्यान कळटा की तांकां इन्फॉर्मेशनूय मेळूना म्हणून 4:30 सुमार पुलीस हांगा पावले सगळें जातकर सो मागीर दिसता पुलीस समज त्याच टायमार अडेजांक जेन्ना कळिल्लें 10 मिनटां भितर आयिल्ले कित्याक मडगांवच्यान हांगा म्हणल्यार एक रातच्या टायमाचेर एक 5-10 मिनटां पुरो जाल्यार पसून आमी बोवाळ करून ताका रेड हँडेड धरपाक जातालो इतले मजगती चोरांनी रातची मडगांवां एका तरणाट्याची मोटारसायकल फारायली रातचे 11 म्हणल्यार थिंगाच्या कामाच्यान आयला न्ही हांगा गाडी हांगा पार्क केल्ली गेल्ले आमी घरा कडेन मागीर आतां सकाळीं आतां कामां वयताना ते गाडी पळयत जाल्यार गाडी ना हांगा तेच पळयता आनी पळय मशिनी मेळ्ळे आनी हांगा आनी कितें म्हणटा एक म्हजो फ्रेंड रातचो येयल्लो रातचो म्हणल्यार फ्रेंड 2 म्हणल्यार पिक्चर पळोवन येयलो तो हांगा पिक्चर पळोवन तेणें म्हाका सकाळीं सांगलें की रातचे कोण 2 म्हणल्यार हांगा उबो रावल्ले 2 म्हणल्यार हांगा उबो रावल्ले मागीर सांगपाक लागलो की ताका विचारलें हांवें कित्याक लागलो म्हणून कितें आपली गाडी बंद जाली खंय आमी हांगा रावले खंय मागीर तेणी कांयच हे घेवन ना मागीर थिंगा वचून तो म्हाजो फ्रेंड उबो रावलो पयलीं तांकां मागीर तो असो पळयता झूप करून गाडी स्टार्ट मारून फाट करून गेले ते पुलीस कंप्लेंट आतां करूंक वयता आतां तेच पळयता पुलीस कंप्लेंट कर आतां कितें करपाचें हांगा हेच पळय हेल्मेट बी थिंगा दवरून गेले आसतले ते हेल्मेट बी थिंगा आहा पळय सगळें मशीन बी सगळें थिंगा आहा प्रुडंटा खातीर सावयो डायस गिव एक ब्रेक